result of election, since there was only one candidate concerning post of Sarpanch, the voting was not necessary for the post of presiding officer. Declared that Srimati Nita Nitin Narse, resident of Bhatwadi, Kolgaon, as unopposed elected as a Sarpanch of Village Panchayat, Kolgaon. नरसे, एक प्रश्न असा, जेन्ना एखादी महिला सरपंच जाता किंवा पंच जाता, आता ती महिला सरपंच हा, मागीर ते महिलेचो जर एखादो पती आसा जाल्यार इंटरफियर जाता, तशें तुमी जातले इंटरफियर विकासाक म्हणून ठराव अमकोच घेवंक जाय म्हणून अशें कितें आसतलें? पळय, जे सरपंच पदाचे ऑफिस आसता न्हू, जेन्ना थंय तेंचे मिटींग आसता ते कोणाक अलाउड नासता, ते तेंच्यांनीच करप आसता. आनी पयलींची बायलां आसली ती म्हणजे कमी शिकलेली, अशें हांव म्हणना कमी शिकलेली, पण एक कमी आसले, अभ्यास अनुभव कमी आसले. पण आताची महिला आसात पळय, ती तांकां आमची गरज शिकोवंक शकता, सक्षम आनी आमकां शिकोवंक शकता ते कशें करपाचें ते. तूं पयली फावट म्हणटा तशें सरपंच जाली कशें कितें दिसता, आनी कोरगांवची जी पंचायत आसा ती कशा पद्दतीन तुमी फुडें व्हरतले? सगळ्यांत पयलीं नमस्कार कमलेश्वराक, स्वारा पंचायतना आनी म्हज्या आवय बापायक. वॉर्ड नंबर 6 एक पंच म्हणून निवडून येयला आनी आयज म्हाज्या मेंबरांनी अनअपोज निवडून हाडलेला आनी हे म्हाका सरपंच पदाचे खुर्चेचो मान दिल्लो आसा. मी वॉर्ड नंबर 6 आनी सगळे कोरगांव ग्रामस्था देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सपोर्ट असो दिल्या बद्दल म्हाका ही खुर्ची मेळिल्ली आहा. असोच तुमचो सपोर्ट गांवचो विकास करच्या खातीर फुडें घेवन वयतलो. जी कामां जी पेंडिंग आसा ती सगळी फॉलोअप घेवन ज्या ज्या डिपार्टमेंटान आहा ती फुडें मार्गार लायतली. आनी म्हाका सरपंच पदा खातीर 2 निवडणुका फाटले तारखे आसले, ते राजकारण आसलेलें ना, तशें दिसना म्हाका राजकारण. तशें खंयच्या डिपार्टमेंटाक फाटीं फुडें म्हणजे कोणाक जर टायम मेळना जाल्यार फाटीं फुडें करतलोच न्हू. आनी ही पंचायत आहा ती आमची माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचीच पंचायत आहा. आनी थँक्यू म्हाका सगळे नवे मेंबरांक अनअपोज निवडून येयल्यात. अशीच आमी एकमत जावन सगळी कोरगांव पंचायताची अशीच कामां विकासाची करतली आनी भर दितली. पयलीं आमच्या लोकांक प्राधान्य दितली कोरगांव पंचायताचे सगळ्या लोकांक, आनी तेंच्या सुख दुख्खान जी कामां पेंडिंग रावली ती सगळी मार्गार लायतली. XBM म्हणटात ते आमचे अटल बिहारी वाजपेयी 2-3 असे येवंक नासले गोंयांत, तेव्हा तेंच्यांनी एकच उतार दिले, तेव्हा देर आहे पण दुरुस्त आहे. पण ह्या उतरासून एकच गोष्ट सांगूंक सोदता, 1.5-2 महिने आमचे गेल्ले आसा खरे, पण त्या माध्यमातून पण आम्ही देर येयला पण दुरुस्त येयला. आज गुच्छ आमच्या हातान तूं पळयता आसतलो. आणि BJP सरकाराक आम्ही BJPचो ठेकोच आसा, त्याच्या बरोबरच आसा. आम्ही फक्त एकच गोष्ट सांगपाक सोदता की ह्या कोरगांव पंचायतीन दाखोवन दिले की नारी शक्ती ही प्रथम आसा. ती कित्याक तुमकां सांगूंक सोदता, प्रपोजल नारी आसा, सेकंडर नारी आसा, आणि आमची सरपंच आसा ती नीता ती सुद्धा नारी आसा. म्हणून ही आम्ही गजाल जी आसा गिरोवन दिल्ली आसा. बाकीच्या पंचायती रिझर्व कॅटेगरीक सगळ्यांनी बघपाचे नाही, रिझर्व असली नसली तरी पण महिलाचेर तितकोच काम करपाक जाय. जसे की आमच्या मित्रांनी सांगितले, आयची नारी खंय सकयल आणि खर भरगडलेली ना, आमच्या मदलीच आसा. आणि आम्ही अपेक्षा दवरता आणि आम्ही मानताय बीन की ते आपल्या ते कर्तृत्व आसा तेच्यान आनी ते आपल्या स्वबळाचेर सगळी कामां करून दाखयतले. कोणाचो जरी हांव सुद्दां एक सरपंच आसलेले, तो कोणाचो असो इंटरफियरन्सान पंचायती चलना. आतांची बायलां खरीच सक्षम आसता आनी आतांच्या बायलांक आदल्या लोकां सारखे कोणाचे एक्स्ट्रा ज्ञान नाका आसता. आपल्या स्वबळाचेर चलोवंक शकता, सगळ्यो गोष्टी मेंटेन करूं शकता. खरीच हांव मागता की तेणी खरेंच एक बरे सरपंच जावन दाखोवचे. तेज्या घोवान खरेंच खूब काम केलां तेज्या खातीर. सरपंच जावपाक हालीं हे 2 महिने भरपूर त्रास, मानसीक म्हटल्यार त्रास जाल्लो आसा. आणि जसे सगळ्यांनी सांगला तशें ही भाजप सरकाराचीच पंचायत आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टराच्याच हाताखाली ही पंचायत आसा. आणि अपेक्षा अशी बायलां बद्दल कमी लेखूची न्हू, कित्याक बायलां आज आमची जी राष्ट्रपती आसा ती सुद्दां सद्या एक महिलाच आसा. तो महिलांक कमी लेखूचे न्हू अशें हांव म्हणटा. ती खरेंच काम बरें करतले आनी आमी जी महिला आसा ती एका अर्थान दाखोवन दिता की आम्ही कितेंय करू शकता. तो पंचायतीन जेन्ना निवडून येयला तेन्ना काम करून दाखोवपाची सुद्दां हिम्मत आसा. सारकेंचे कितें मेन म्हणजे कितें विकास ह्यो जावंक जाय. पेडण्या तालुक्याचो विकास हो मेन आसता. सारके हलत रावतले.
तारखे हलयले म्हणून कितें व्हडलेशें सांगना. आयज पळया 2 म्हयन्यान जाली तरी पंचायत कोरगांवची घडलेली आसा आनी हे पॅनल आहा नरेश कोरगांवकाराचे पॅनल आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाली हे चल्लेले आसा कळ्ळें. आनी आमकां सीएमान हे केल्लें आसा की तुमी चला फुडें, तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो आमचो म्हणून. आनी हे लोकल आमचे गांवची जनता आहा पळय तेंचे पॅनल आसा, तेंच्या उपकारा खातीर आमी निवडून येयल्ले आसा. आनी तेंचे बरे कामां जातलीं. तेंचो जो ओपोज आसतलो गांवचो ते आमी हे करचे ना. जे सत्य आसा आमी वयतले, खंयच करप हे जावचें ना, इतके गॅरंटी घेता हांव. कितें सांग, हे जे आसात सगळे आमी एका मुठीन रोवल्ले आसा आनी सगळे त्रास जाल्लो आमकां, हे सगळ्यांक त्रास जाला, 5 जाणांक खूब त्रास जाल्लो आसा. आनी त्या हेका आतां सोडून घालया. पण आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंतान उतर दिल्लें आसा की तुमी घडया पंचायत, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. पण आमदाराचे की कशें कितें खंयच्याच आमदाराचे पॅनल ना, सीएमाचे हे आधी क्लियर करतात. डॉक्टर प्रमोद सावंताचे पॅनल आसा बीजेपीचे. म्हणजे बापायन मारले आणि हांवें ओडले ते हांव हे करूं शकना न्हू. म्हणजे लोकांक कळोंक जाय ते कळटलें कितें ते. पण हे डॉक्टर प्रमोद सावंत बीजेपीचे पॅनल आसा आनी बीजेपी सांगतलेच आमी वावरतले.